माझ्या फाटसून आसा ती म्हटल्यार डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअरची बिल्डिंग आणि आज दनपारां एक ह्या घडणूक घडली तो म्हटल्यार दनपारच्या टायमार एक सिलिंगचे जो भाग आसा तो कोसळ्ळो। सुदैवान कोणाक काय जावंक ना कारण त्या टायमार त्या जाग्यार कोण नासलो। पूण जर त्या जाग्यार त्या टायमार कोण कर्मचारी थंय काम करता जाल्यार कितें जातलें आसलें हें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। सांगपाची गजाल म्हटल्यार ह्या सोशल वेलफेअर बिल्डिंगेन कितलीशीच वर्सां जाली, सगळ्यात जुनी बिल्डिंग म्हटल्यार हरकत ना। तरी आसतना हेची जागीर करपा खातीर जवळपास 3 लेटरां ह्या डिपार्टमेंटान PWD केल्ली आसा। डिपार्टमेंटान लेटरां करून सुद्दां हांगासर जाय तशी जशी जाय पडटा तशी फॅसिलिटी घेवन हांगा डागडुजी करूंक ना, म्हणून कदाचित हो इतको प्रकार घडला आसा। हो प्रकार गंभीर आसा। ज्या प्रमाणे ही परिस्थिती आमी पळयता की सकयल कर्मचारी काम करता आसतना त्यांच्या माथ्यार आसलेली सिलींग ही खूब आमी म्हणटा की ह्या सिलिंगेक खूब डेंजर आसा, ते केन्नाय कोसळूंक शकता। जशी आयज घडणूक जाता तशी केन्नाय घडूंक शकता। अशें कळून येता की ही सोशल वेलफेअरची बिल्डिंग जी आसा ती नव्या सुवातेर रोखडेच शिफ्ट जावपाचें तिचें काम चालू आसा आनी बेगीनूच ती जातली। पूण तो पर्यंत कितें सध्या पावसाचे दीस आसा, पावसूय नेटान पडटा आनी ह्या पावस नेटान पडल्या कारणान हे सिलींग जे आसा ते जुने आसा, हे सिलींग केन्नाय पडोंक शकता। सुदैवान आयज कर्मचारी नासलो म्हणून काय कोणाक जावंक ना, पूण कर्मचारी आसतना जर सिलिंगेचो भाग पडटा जाल्यार हे कितल्यांक पडटलें हें कळपाची गरज आसा आनी हेचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगीनूच काम करपाक जाय। जेन्ना ही गजाल कळ्ळी तेन्ना हांगासर सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी विजीट करून पाहणी केल्ली आसा आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ताच्यो सूचना दिल्ल्यो आसा कितें करपाचें। ह्यो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात मंत्री आज न्याय सावंत।